जनमत कौलाच्या दिसाच म्हळ्यार आयच्यान शियांचें अधिवेशन सुरू जाता। हे अधिवेशन 4 दीस चलतले। 19 जानेवारीक जावपी हे अधिवेशन म्हादय सेंट्रीक अधिवेशन आसा। ताका लागून शियांचें अधिवेशन ह्या वेळार तापपाची शक्यताय आसा। म्हादयच्या विशयांचेर सत्ताधारी पक्षाच्या 33 आमदारां आड 7 विरोधक एकठांय येवन म्हादयचो विशय लावन धरपाची तशेंच विधानसभेच्या कामकाजाचेर बहिष्कार घालून वॉकआउट करपाची शक्यताय आसा। म्हादयचेर चर्चा करपा खातीर सभाघरांत खासा सत्र घेवचें अशी मागणी विरोधकांनी लावन धरिल्ली। तशेंच अधिवेशनाचो काळ वाडोवची अशी मागणी विरोधकांनी केल्ली। सरकार कांयच काना मनार घेना हांचो अदमास आयल्या उपरांत राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हांची भेट घेवन अधिवेशनाचो काळ वाडोवची अशी मागणी केल्ली। ह्या वेळार राज्यपालान तशें करपाचें आश्वासन लेगीत दिल्लें। मात निमणे मेरेन अधिवेशनाचो काळ वाडून घेवपाचो निर्णय जावंक ना।